पुढच्या वर्सा आम्ही गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांवें रिक्वेस्ट केली की बिचोली जे शहरान आमची जी शिवजयंती जाता ती तुका सरकारा मार्फत जावपाची. त्या रिक्वेस्टाक मध्ये ह्या वर्साच्या जशें आमकां शिगम्याक फंड दिता तसो ह्या वर्सा म्युन्सिपालिटी टुरिजम डिपार्टमेंटान 5 लाख दिवपाचें ठरयलां आनी तातूंत शिवजयंती करपाची. ही जी शिवजयंती आसता ती शासकीय असते. त्या खातीर आज मिटींग असते. आमच्या बरोबर आमचो चेअरपर्सन असतो विजय कुमार नाटेकार, आमचो झेड पद्माकर पै, आमचो माजी कावन्सिलर आसा दादा पै, बाकीचे सगळे आसता, आमचो चीफ ऑफिसर आसलो, अकावंटंट आशिल्ले आनी सगळे शिवप्रेमी आसले. आनी आमी आज ठरयलें की कसो प्रोग्राम त्या दिसा जातलो. आनी त्या प्रोग्रामाच्या ठरावा प्रमाणे 18 तारखेक पहिल्या दिसा एक वातावरण निर्मिती करपाक सगळ्या शाळांनी आमी हे करतले, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन करतले. थीम आसतलो छत्रपती शिवाजी महाराज. आनी त्या शाळांनी जो पयलो किंवा दुसरो सिलेक्ट जाता तांकां मागीर हांगा स्टेजीर हाडून त्या दिसा तांचे परत फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसता. आमी ज्या ज्या शाळांक घेवंक लायता तांकां आमी सपोर्ट करतले इन द फॉर्म ऑफ तांकां आमी पयले 3 जाणांक आमी प्रायजां दितले आनी जे हांगा फायनल येता तांकांय परत प्रायजां आसतली. तशेंच त्या दिसा सकाळीं आमचे दोनूय छत्रपती शिवाजी महाराज जो आमच्या ग्राउंडार एक आसा आनी आमचो शांतादुर्गा सर्कल आमकां दोगांयक आमी हार घातलेले. आनी सांजची आमची एक 4 शोभायात्रा जाली. ही शोभायात्रा आमच्या वयर आमच्या वड्या कडल्यान सुरू जातली आनी ती सकयल आमची छत्रपती शिवाजी महाराजा ग्राउंडा पर्यंत येतली. शोभायात्रा जाल्या नंतर 1 वराचो फॉर्मल फंक्शन आसतलो आनी ह्या फंक्शनाक आमी आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे हांकां आमी इनवायट करतले. सो त्या वेळार फॉर्मल फंक्शन जातलें, थंयसर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें आनी हे प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसतलें ताचें प्रायज डिस्ट्रिब्यूट जातलें. आनी मागीर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थिमाचेर सांस्कृतीक प्रोग्राम जातलो जो आमी येयल्ल्या वर्सा करता तसो. ह्या वर्सा आमच्या सगळ्या शिवप्रेमींनी ठरयला की आमी मोठ्या जोमान आमी शिवजयंती 19 फेब्रुवारी दिसा त्या दिसा शुक्रार येता आमी व्हडल्या धूम धडाक्यान आमी आमच्या बिचोलेन सेलिब्रेट करता.